सद्याक हांगा भुरग्यांचे सुवातेचेर गोरवां फुटबॉल खेळटात। आमकां कोलवेकारांक बरो ग्राउंड दिवपा बदला सिवेज प्लांट घाला। ग्राउंडा कुशीक सिवेज प्लांट घालतलो तकली आशिल्लो काय अनाडी कळना। ते परस ग्राउंडारच सगळी घाण सोडात आनी करात ग्राउंडाचो सिवेज प्लांट। कोलवेकारांची ही तिडक। खेळा मंत्र्या बरोबर भौशीक बांदकाम मंत्र्यानूय लक्ष घालचें पडटलें। एसएजीचो कोलवेचो फुटबॉल ग्राउंड बरोच तेंप जालो ग्राउंड बांदून, पूण आत्ताचे घटकेक ताचेर भुरगीं खेळटना दिश्टी पडनात, कित्याक तर ताचो शेतां मळो जाला। भितर गोरवां चरतात, कुशीकूच सिवरेज प्लांट आसा, तेच्यो हिवळाणी मारतात। हो ग्राउंड खेळपाक उक्तो करपाचो जालो जाल्यार आदी ह्यो घाणी बंद करच्यो पडटल्यो। आयकात कोलवेकारांक। सध्या एकू ग्राउंड आहा कोलवा आनी दुसरो ग्राउंड आहा तो बेनावली आहा। वो सागा अंडर ग्राउंड आहा तो पंचायती फूल हे आहा तो आपणा अंडर घेवपा जाता। आनी जे आमगे भुरग्यांक त्रास जाताय खेळपाक जायते आमगे इस्लाम भुरगे हुंयसो हुंयसो पडटा, वो ग्राउंड तेम कॅप्चर करूं जाता तेंगे अंडर। जरी तर हें काम हो ग्राउंड तेंको करूं जायना जाल्यार ती सिवेज आहा ती आडे आनी हिंगा बरे समतीच आनी हो ग्राउंड तुमकां रे कशें केल्या जाता। आनी हें हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां गव्हर्मेंटाकू आमगेलो प्रेझेंट एमएलएकू जरी तर तुका जाय हेजी एक्शन घे आनी हो ग्राउंड आमगे विलेजरांक दी। आनी मेन प्रॉब्लम भुरग्यांक हेडोंक कित्याक मेळना, सिवेजीचो वास येता, त्या वासान भुरग्यांक हेडोंक जावपाना। प्रॉब्लम तें करंट सिट्युएशन चयल्या तेजे आतां येयल्या एसटीपी फुटबॉल हेटिंगा आनी हिंगा आमगे गोरवे हेटाय फुटबॉल। ओके, सो आतां आमगे भुरग्यांक हेडपाक ग्राउंड नाय, लिटरली ग्राउंड नाय। भुरगे वचून रस्त्यार हेटाय हुंय हेटाय, वच हेडो नाय ग्राउंड नाय म्हूण। सो आतां हिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाली एसएजी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा बांदून गेले, बट हू विल मेंटेन इट? कोण मेंटेन करतलो? एक लॉक ना, लायक गोरव भितर वयताय सगळे कडेन शेण जाता। सो आतां भुरगीं हेटली जाल्यार हुंय मू हेटली, तेंका खेळपाना काय नाल्यार घरा भितर बसून रावताय। लायक आमचे हेजे प्रमाणे आमकां ग्राउंड ना, आमी रस्त्याचेर फुटबॉल खेळटाले आमी ल्हानपणी आनी हिंगा खेळटाले, बट आतां हिंगा खेळपा परिस्थिती आनी उरना। आतां हो सागा ग्राउंड आमची गोंया ऑलरेडी केला फुटबॉल म्हणजे स्टेट स्पोर्ट्स म्हणून। इतलें करून सुद्दां हो ग्राउंड केल्लो आनी ह्या ग्राउंडाचे आज तुका हिंग पळोवपाक मेळटा की फुटबॉल न्हू हेजे स्वेज प्लांट येयला। आतां आमकां भिरांत पडल्या इन फ्युचराक हो ग्राउंड सुद्दां केलो, सपोज तूं केलो जाल्यार हे स्वेज प्लांट पळयला ताची वासान हिंग खेळो जातलें। कोलवेकर फूड ग्राउंडाचे अवतिकायेचेर उलयलेच, ते भायर कुशीचे गाडे, स्कुला सावन ग्राउंडाचे अंतर अशे साबार प्रश्नांचेर तांणी उजवाड घातलो। आयकात। गव्हर्मेंट जाय तें डिक्लेअर करता, ही बीच देखून डिक्लेअर करपा आतां आयकॉनीक म्हणून। आनी म्हाका दिसना आनी कितें देखून आयकॉनीक जावपा ते। आनी एक सांगपा म्हळ्यार हे ग्राउंडा मुखार येते गाडे आहाय त्या गाड्यां चोयले जाल्यार आनी सांगपा न्हू, तेय काण उडोवपाचे गाडे पंचायतीन आनी तेजेर मातशें बरें तें करपाचें इनिशिएटीव घेवपाचें। आमगे गांवचे जे कोलवाचे विलेजरा पासून चिंतो जे आमगे भुरगे आहाय जे फ्युचरा जेनरेशना तेंच पासून करपाचें। आमकां कोलवा एक जॉगिंग ट्रॅक सुद्दां ना, कोण जॉगिंग करतलो हुंय वयतलो म्हळ्यार हिंग एक जॉगिंग ट्रॅक सुद्दां बांदले जाल्यार न्हू हे वासाचे हे जॉगिंग इनहेल इन आउट बरें जातलें, हो एक मोठो प्रश्न पडला। आज इस्कॉल आहा हुंयच्या जाग्यार आनी ग्राउंड काळ हुंयच्या जाग्यार तो पळय अरावंड 500 मिटर पयस आहा हो ग्राउंड। आनी इस्कॉला कितें आसता, इस्कॉला एक पिरियड पडटा तेन्ना भुरग्यां भायर वताय हुंय वताय। आज तूं तर थिंगसा हिंगा आसलो जाल्यार भरपूर ट्रबलय बी आहा। आज तुमी हिंगा चोयले तुमी गोरवां जाताय। हो आमकां कोलयेकारांक बरो फुटबॉल दिवपा सुवाते तेणी स्वेज प्लांट उब केला। हो स्वेज प्लांट उब करता तेजी तकली आसलो मनीसू काय अनाड तें आमकां खबर ना। जरी तर तेंक तर तकली आसलेली बाबा हो स्वेज प्लांट कोणा पासत केला, हे क्रिका लागून केला, क्रिका लागून केला तो बरो आहा। आतां तूं हेरूय आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मॅट धिंगाण सोडपाक कोताय, कोलयेकार हो मॅट धांवपा येयल्या आनी कोलयेच मेळ्ळे वसलो प्लांट हिंग घालपाकू। आज पयले सुवातेर हांव मागतां ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ कोलवा की हांगासर जे पडे हो स्वेज प्लांट पडे घायला, जरी तर कोर्टान देखून तो घालपा लायला जाल्यार तो कोलयेकारांकूय पडपा जावो, हेर कोलयेकारांक भायर तो यूज जावपा जायना। गोवा 365 खातीर कोलवे साकून रमेश नायक रावत।